नमस्कार हांव नरेश शेणै. आज तुमगेल्या इधराक पॉडकास्ट सिरिसाचे अनेक एपिसोड घेवन आयला. आज आमगेले गेस्ट कोण म्हळ्यार आमी आतां आमचे केले आतां खंयचेय गांवां काडी खंयी काडी एक RSS संघाचे कनेक्शन नातिले म्हळ्यार आमचे केरळान तूं मेजॉरिटी जन एकय फुडें साऊथ केनरा उडपान तूं केरळान जेवो संघाक बेज फस्ट गर्वंद आमचे केलेले म्हणून आमकां म्हळ्यार हांव सांग तुका आयकून येयलें तशें पुरो जेन्ना गोत आसतालें संघाचे कसो रोल आसा म्हूण सांगून आमगेले संघ स्टार्ट जाता तुकून कर्नाटकांत येतना तुकून प्रत्येक कडेन बेज फस्ट दिलेले आमचे केले न्हू म्हणून हांव आयकलेलें आसा मंगळूर उडपान तूं म्हळ्यार तेन्ना येयलो प्रचारक कोण आशिल्लो ताका प्रत्येक कडेन आमकां पुरो नमने सपोर्ट दरक्यान दिलेले कसलेय व्हड कार्यक्रम जेवचे आसल्यार कलेक्शन तेन्ना म्हळ्यार मस्त सावकार आमचे केलेले आशिल्ल्याची. तशी हे संघा विशीं ह्योच संघ विदेशांतू भायर फॉरेनांतू हिंदू स्वयंसेवक संघ म्हणून आसा. आज ही आमगेलो तशी गेस्ट संतोष प्रभू म्हणून सांगून आमगेले हांगाच्योची कानेंगडच्यो योगेश प्रभू म्हणून सांगून आमगेले एक कानेंगड देवस्थाना ट्रस्टी जावन आशिल्लो योगेश मामाला दाखल केल्लो. आज आमगेले गेस्ट जावन आसा आमी तागेले आज एक ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशन करया. नमस्कार संतोष. नमस्कार. आज तुमकां हे पॉडकास्ट सिरिसा स्वागत करता. संघा विशयी येवचे पयशे फुडें म्हाका एक आमगेल्या ऑडियन्साक एक तुगेलें एक बाल्य तूं खंय जल्मेलो तुगेलें शिकवण खंय जालें एक जस्ट एक 2-3 लायनार सांगूय तूं. सो कानिंगडान तुजी म्हगेले स्कुलींग पुरो जाल्यार कानिंगडान तुजी मागीर PUC हांगा कोडेलान तूं केलेलें केनरा कॉलेज केनरा कशी विशय. तशें मागीर मणिपालान तूं इंजिनियरींग केलेलें MIT तूं ताजे नंतर मागीर USA मुखारलो मास्टर्स कोर्स केलो. हांगा मणिपाला इंजिनियरींग खंयची ब्रांच म्हगेलें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आशिल्लें. तुका संघाचें कनेक्शन खंय जाल्लें संघाचें म्हळ्यार संघा वट्ट एक प्रचारक जावन वचचें म्हळ्यार एक सान विशय न्ही म्हळ्यार आमगेले घरदार सोडून पुरो नमने माय सोडून हें एट्रॅक्शन तुगेले अन्नाले वेर वेवाट पुरो जोर आशिल्लो टायम तेन्ना ते पुरो सोडून एक तेवे फॉरेनान तूं मास्टर्स करतना तुका संघा वच्च्याक कसो एक खंय फायर इग्नायट जाल्लें म्हळ्यार एक सांगूय तूं. स्वयंसेवक जाल्यार हांगा आसतनाची भारतांतूची अम्मा राष्ट्र सेविका समितीन तूं एक्टीव जावन आशिल्ली. घरकड तुका अम्मा पुत्तूरची. सो थंय मामू आज्जो पुराय संघाचे ते एक वातावरण संघाचें घर पुत्तूरान तूं. सो थंय सुकून ते एक संघाचे कसं म्हूण सांगून थंयचे हांव फस्ट प्रचारकांक पुराय मेळचे थंय ऑर्गनायझर पुराय वाजयतना ते पुराय एक म्हाका मागीर अम्मान मस्त सांगचें आशिल्लें एमर्जन्सी वेळार तेणें केलेलें काम कशें पुराय कसं काम केलेलें कशी त्यांनी ते मुवमेंट पुराय JP मुवमेंट आनी संघा चुकून सत्याग्रह केलेले ते पुरो आम्हाला सांगचे आशिल्लें ते म्हाका एक नमूने एक प्रेरणा अशी मस्त फुडें चुकून आशिल्लें मनान तूं. जाल्यार शाखेच्या वच्चा सूर केल्यार मणिपालान मणिपालान थंय शिकतना खंय आसता शाख म्हूण सांगून सोदून आमी एक हांव म्हगेले कझीन आमी सोदून जमकलेची थंय एकलो केशवराय प्रभू म्हूण एकलो एक सिनियर स्वयंसेवक तो एक साप्ताहिक मिलन ते मणिपाल ज्युनियर कॉलेजान तूं ते करत आशिल्लो. सो थंय जमकलो त्यात म्हगेलो फस्ट शाख डायरेक्ट शाख संघाचे विशय प्रमाण सांगून पुराय गोत आशिल्लो. सो थंय शाखेक अनुभव थंय फस्ट मेळ्ळो म्हाका थंय वता आशिल्लो स्वयंसेवक जालो मणिपालांत. मागीर हें प्रचारक जालेले तूं USA आसतना म्हण हांव आयकलो ते कशी ते म्हळ्यार फूल टायम दिवचे म्हळ्यार पुरो सोडून वचें शाखे वच्चे तूं मणिपाला गेलेले एक्चुअली मणिपालान तूं शाखे वच्चे एक सान विशय न्ही मणिपाला शाखे वच्चे म्हळ्यार त्या नमने एट्रॅक्शन आसतना तूं एक शाखे सोदून केशवराय प्रभून करचे साप्ताहिक मिलन वच्च्यो काय जाल्यार तुगेल्या तितली एक कमिटमेंट तुका एक भितर तुकून संघाचे हें आशिल्ली मीत जाल्लें ना जाल्यार मणिपालान कोणें शाखे वच्चे नाची मणिपालचे लोकल वच्चे तुवें शिकूं गेल्लो ता विंगड गम्मत सोदीत सोडल्या रे तुका ते जावन मागीर मुखार USA तूं शिकूंक हायर स्टडीसाक गेल्या कडेन तुका प्रचारक जावची कशी हें आयलें. थंय मास्टर्स करून चमकलो फ्लोरिडान तूं फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी थंय MS करचे खातीर जावन ते हांगचे शिकून जाता थंय शिकतना थंय संपर्क आयला आशिल्ले म्हगेले थंय संघाचे
एकलो विस्तारक एकलो आशिल्लो सो तागेलो हांव कॉन्टॅक्टार आशिल्लो सो थंय मागीर एकलो सौमित्र गोखले म्हूण सांगून एकलो प्रचारक ते अमेरिका झोनल प्रचारक जावन त्याच वर्सा येयलो 2004 सो तो आमी युनिवर्सिटींत आमी शाख सुरू केला आशिल्ले सो त्या शाखेत येत आशिल्लो प्रवास येत आशिल्लो सो ताका पळोवन मागीर ಸ್ವಲ್ಪ एक नमना मनान तें सुरू जालें मागीर हांव कसं केलें म्हळ्यार खंय टायम मेळटा की ಸ್ವಲ್ಪ डिसेंबर ब्रेक जावं समर ब्रेक जावं तेन्ना विस्तारक जावन वता आशिल्लो विद्यार्थी विस्तारक जावन विंगड गांवांत सो ते एक अनुभव मेळ्ळे त्या नंतर तागेलें एक जीवन पळोवन हांव लेखलो तो 95 सुकून प्रचारक ताणें मास्टर्स केलें कॅनडांत त्या नंतर भारत प्रचारक जावन कॅरिबियना प्रचारक आशिल्लो तो मागीर अमेरिका प्रचारक जावन आयलो सो तागेलें जीवन पळयतना एक नमनाचें ते एक सूर म्हाका एक मनांत सूर जालें विचार सुमित्र गोखले पळोवन तुका एक अशी जाव का आपण म्हणलें एक दिसलें तूं प्रचारक जावचे विशीं सांगतना घरकडे तुका न्हू कशें येयलें फीडबॅक नॅचरली ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्ले विरोध आशिल्ले अम्माल कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक 2-3 वर्स कोर म्हाका यो प्रचारक कोर म्हाका यो म्हणून अम्माल एक आशिल्लें अन्नाल ಸ್ವಲ್ಪ विरोध आशिल्ले एक 4-5 वर्स ते आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ एक पोजिशन मागीर तांणी पळयलें काम तांणी एक पटी कॅनडा येयलीची नम्मा कॅनडा येयली तवळी तांणी पुरो काम पळोवन पळयल्या नंतर तांकां एक नमूने मना समाधान जालें की म्हळ्यार कशी हाजे निमित्त परिणाम जाता आसता समाजान तूं सो त्या रितीन तांणी तांकां एक नमूने संतोष उपाय ना तांणी समाधान करून घेतली की म्हणून मागीर संघू ओवरसीज आसा म्हणलेलो विशय मस्त जनाक गोत्त अशी डावट कसं म्हळ्यार RSS हांगा शाखे एक हगूर कोन उरलोचे संघाचे ओवरसीजान तूं कसं काम म्हळ्यार हांगा भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थंय वतना हिंदू स्वयंसेवक संघ म्हणटा HSS मोठो ऑब्जेक्टिव्स कशी व्यत्यास आसा कसं तुमगेले म्हळ्यार थंय आशिल्ले हिंदूजांक वट्ट करची की कसं तुमगेले एक एक्टिविटीज कसं म्हणून एक सांगू येतो सो फर्स्ट हांव एक हिस्ट्री कशी सूट जाल्लो म्हणून एक सांगता सो 1946 सावन तूं पंजाब आसुकून आनी गुजरात आसुकून ಸ್ವಲ್ಪ स्वयंसेवक शिप्पार वता आशिल्लीची मोंबासा केनिया सो तांचो स्वयंसेवक हे आशिल्ले हांनी तांणी सांजे तांकां स्वभाव तांगेले शाख कोरका म्हळ्यार खांतू तांणी ते शिप्पाचे डेक्का वचून वयर वचून नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी तांणी हे प्रार्थना केलें प्रार्थना करून म्हाका पळयताना की 7-8 जण आशिल्लीची विंगड त्या शिप्पांत आशिल्ले स्वयंसेवक सो ते फस्ट शाखे म्हळ्यार भारता भायर जाल्ले फस्ट शाखे 1946 सप्टेंबर तशी सो ताजे नंतर तांणी केनिया वचून थंय मागीर 47 फॉर्मली स्टार्ट केलें तशी हांगा सुकून चमकल स्वयंसेवक नॅचरली विंगड कंट्रीज चमकल आसले तांणी थंय काम सुरू केलें सो कसं नांवार सूर करता म्हूण सांगून सूर्य एक प्रश्न आशिल्ले थंय सूर्य तांणी भारतीय स्वयंसेवक संघ म्हूण सांगून सुरू केलें मागीर तशी डिस्कशन जाताना भारता भायर हिंदू म्हळ्यार नांव वता एप्रोप्रिएट म्हळ्यार आतां राष्ट्रीय यूज केल्यार फॉर एग्जाम्पल कॅनडान राष्ट्रीय यूज केला खंयचे राष्ट्र कॅनडा की अमेरिका की भारत की सो हिंदू म्हळ्यार सो भारता भायर पुरा कडेन हिंदू स्वयंसेवक संघ म्हूण सांगून काम सुरू जालें तशेंच काम सुरू जाता आतां ऑलमोस्ट 52 कंट्रीजांत आतां HSS काम आसा ऑलमोस्ट 1600 शाखे भारता भायर 52 कंट्रीजांत कितले प्रचारक आसा तुमगेल्या वरी आमी 21 प्रचारक आसाची ओवरसीज प्रचारक 21 जन आसा 21 जन आसाची 21 जन आसा तुमगेले एक्टिविटीज कशी आसता आतां म्हळ्यार हांगा चेल्लेले वरी शाख की थंय कसं जालें आतां थंय तांकां आतां हांव अशें सांगचें आतां तूं कॅनडा अशें कॅनडान तूं तुगेले डे टू डे एक्टिविटीज कसो जालें म्हूण म्हळ्यार अशीची म्हळ्यार हांव कशी जनाल मध्येंत काम करतात तुमी म्हूण कळचे खातीर सो थंय कशें म्हळ्यार आतां हांगा आतां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र सेविका समिती पॅरल ऑर्गनायझेशन जावन चलता ते एकच हिंदू स्वयंसेवक संघ म्हळ्यार हांतूची पुरा जनांनी येवची तेची फॅमिली शाखा जावन सो साप्ताहीक बारा एक दीस सो पुरा जणी येताची सो ताजे नंतर आयिल्ले नंतर 2 hours एक्टिविटी शाखा ते हांगाच वरीची ध्वज दवरणू त्या पुराय आचार पद्दती समता त्या पुरा जावन सूर्य नमस्कार व्यायाम खेळ मागीर एज बेस्ड आमी मागीर बौद्धिका डिवायड करताची चेडूवांगेले विंगड बौद्धिक व्हडांगेले विंगड बौद्धिक ताजे नंतर मागीर प्रार्थना खातीर उठवता कॅनडांत कितली शाख चलता सो कॅनडांत 10 प्रोविन्स आसाची 10 प्रोविन्स 3 टेरिटरी 10 प्रोविन्सांत 8 प्रोविन्सांत आमचे शाख आसात 54 शाखे जाली 54 साप्ताहिक मिलन जाता साप्ताहिक आमी मिलनाक शाखे म्हणटा साप्ताहिक
सो 54 शाखे हे 8 प्रोविन्सांतू कॅनडांतच. आता तू कॅनडाचे कंप्लीट प्रचारक कसं प्रचारक म्हणजे देश प्रचारक. कॅनडा देश प्रचारक. कॅनडा देश प्रचारक तुका अंडर फुल टायमर्स आसा की ना 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 अशी पुरे गृहस्थ कार्यकर्ता लोकल टीम्स आसा सामके संभाग विभाग त्या रचना आसा. सो पुराय तांगेले गृहस्थांतू येवन काम टायम दितलेची पुराय आसाची. मागीर ही समरांतू विस्तारक जावन हे कॉलेज स्टुडंट्स टायम दिताची. आतां एकलो रिसेंटली ईशान म्हूण सांगून एकलो टोरोंटो साकून पंजाबी हिंदू. सो तो 3 म्हयने भरी आल्बर्टा म्हणल्यार प्रोविन्स वचून नवे शाख सुरू करचे विस्तारक जावन आशिल्लो. तशी आमकां समरांत आसताच विस्तारक जावन. आतां हागेले तुमगेले कॅनडा प्रायम मिनिस्टर जाले पिशापणा आतां पयलीं ताणें भारता वयर घालेलें एलिगेशन ताजे नंतर वापस भारतान घेतिल्ले स्टेप इंटरनॅशनल म्हणल्यार डिप्लोमेसी कशी चलता हांतू तुमगेले कामाक कशी म्हळ्यार तुमकां कसले म्हळ्यार बाद आसा की कसं एक वातावरणांत तूं काम करता असं म्हळ्यार एक आमी म्हळ्यार ह्या 10 वर्सांतू हांवें 2 एक्स्ट्रीम हे पळयले. 2015 मोदीजीन आयिल्ले तावळी स्टीफन हार्पर प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. सो तो एक नमने स्टेट्समॅन आशिल्लो. सो ताका हांव पर्सनली 2 फावटी हांव मेळ्ळा. ताणें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार की HSS काम आसलो संघा काम आसा पळय तुमगेलें इट इज अ रियली व्हॅल्यू एडिशन टू द कॅनेडियन सोसायटी अँड वी एप्रिशिएट द वर्क दॅट यू आर डुईंग. हे तागेलें स्टेटमेंट आशिल्लें मेळ्ळें तावळें सांगिल्लें. सो त्या एक रितीन ताजे नंतर कशें जालें म्हळ्यार गव्हर्मेंट चेंज जालें ताजे नंतर 1 वर्स नंतर. सो आत्ताचो प्रायम मिनिस्टर अनफॉर्च्युनेटली हे खालिस्तानी तांगेले मस्त इन्फ्लुएन्सांत आसा. सो ताजे निमित्ती तागेले स्टेटमेंट्स 2018 तूं भारत आयिल्ले तावळी ताणें केल्लें पुराय केलो काम पुराय. सो त्या पुराय रितीरी मस्त एक आमकां त्या विशयान तूं आमकां खुशी ना. सो आमी त्या मस्त फोरम्सांतूय तांगेले पार्टींतूय आमी मस्त जणांक सांगून आमी त्या डिस्प्लेचेर आमी सांगलां की हे समने इता म्हळ्यार आमी इतले कॉन्ट्रिब्यूट करता आसाची हिंदू सोसायटी खंयचेय कंट्री वचून आमी कोणाकय बाद येयनी. इतले पीस लवींग कम्युनिटी ह्या कम्युनिटी वयर तुमी असल पुराय आरोप केल्यार ह्या समने ह्या रितीर आमी अशें आमगेलें स्टँड आमी क्लियरली जावन सांगलां. आनी हे ताणें सांगिल्लें इट इज मियरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट. इता म्हळ्यार थंयचे तांगेले ते स्पाय एजन्सी ताणें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या फुडें कशें परत सांगचें समने इता म्हळ्यार इन्वेस्टिगेशन आनी कंप्लीट जायना आनी त्या डायरेक्शनार वर्क जाता. प्रायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिले नंतर तांणी एगेन्स्ट रिपोर्ट दिवचे जाता. करेक्ट. सो त्या रितीर त्या समने ताणें केलें म्हणून थंयचेची मेन स्ट्रीम मिडियान तो आर्टिकल्स येता आसा तेचे विंगड पार्टीचे पॉलिटिशियन्स उलयता आसाची हे समने प्रूफ नातील सांगिल्ले समने. सो थंयच ताका मस्त ऑपोजिशन त्या रितीर चलता. आमगेले देशाचे बेळवणीगे पळयतना मोदीन वरची स्टाईल सगळे ते पयचे G20 ते पुरो पळयतना चंद्रयाना विशीं जाल्लो सक्सेस त्या प्रतांक म्हळ्यार केलो जनाक ते सुचे जायना ताजे निमित्त तांणी यूज करचे मस्त काळ चलना. म्हळ्यार हिंदू संघटने त्या रितीर चलता आसा. सो आतां ऑलमोस्ट 10 लाख आतां हिंदू पॉप्युलेशन आसा कॅनडांत. सो त्या रितीर आनी नेक्स्ट एक 5-10 वर्सां ते आमगेले अनुमान कसं म्हळ्यार हे डबल जावचे चान्स आसा. इता म्हळ्यार टॅलंट जावका जाल्यार भारता सुकून जावका ते. सो त्या रितीर ते पॉप्युलेशन चडता आसा. तो म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार हे वातावरण एक नेक्स्ट 4-5 वर्सांत तूं समजता म्हळ्यार एक आमगेले विश्वास. मोदीन प्रायम मिनिस्टर जाले तरी थंयचें एक वातावरण कशें आसा. मस्त चेंज जाला न्ही कॅनडा म्हणून सांगची न्ही फॉरेनांत तूं आतां 2013 तूं तेन्ना US आशिल्ली की म्हणून 2008 सुकून 13 हांव US आशिल्लो. तर मोदीन प्रधानी जेतना तूं US आशिल्लो तेन्ना कॅनडा आशिल्लो. कॅनडा आयला 13 काम स्टार्ट केलेलें आमी तेन्ना आशिल्ल्याक आनी आत्तां आशिल्ल्याक डिफरन्स कसो आसा आमगेले देशा वयरी फॉरेनांत तूं पळोवचें एक म्हळ्यार दृश्टी एक असं म्हळ्यार आमगेले जनांक गेल्यान तो एक आत्मविश्वास ते एक मस्त चडला. म्हळ्यार आमगेले देश आमगेले म्हळ्यार हांगा जाल्लो चेंज आसा आतां पळयता न्हय येताना एक 2-3 वर्स नंतर येवन पळयतना ते चेंज प्रकळता न्हय कशें नाही जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चरान तुज्या पुरान तूं ते चेंज पळयतना आमगेले जनाक एक आत्मविश्वास. आनी कसं म्हळ्यार थंयचे जण आसा न्हय म्हळ्यार विंगड कंट्रीज करून आयिल्ले जण आसा पळय तांगेर चुकून आमकां तांगेले फीडबॅक तांगेले इनपुट्स तांणी सांगताची की भारतात तांणी कशें पळयताची म्हणून सांगून एक जस्ट उदाहरणाक म्हगेले एकलो टर्कीश फ्रेंड एकलो आसा ओजान म्हणून सांगून. सो ताण म्हगेला सांगलें कसं म्हळ्यार पळय म्हाका मस्त कसं विशय कोतना जाल्यार तुमगेलो प्रायम मिनिस्टर पळय समथींग स्पेशल म्हळ्यार इतकी ताका म्हणून गेला ताका ताणें म्हळालो पळय तुमगेले ते लास्ट टायम चंद्रयान फेलियर जालें तावळी तुमगेलो प्रायम मिनिस्टर ते सायंटिस्टा वचून मेळ न्हू ताका पटोवन दवर न्हू ताका समाधान केलेलें हे कोणें करनाची
हे ताणें केल्लें आसा पळय हे मस्त विशेश जावन अशें म्हाका दिसलें. सो म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार एक विशेष एक हे व्यक्तित्व आनी ताजे निमित्तीच भारतांत तूं आनी भारता पळोवच एक तांगेले पर्स्पेक्टीव आसा न्हय मस्त पॉझिटीव विंगड इता म्हळ्यार चेंज जाला. कॅनडांतूच आमी मस्त कंट्री सुकून आयिल्ली जर्नी आसता न्हय तांगेलो आमी इंटरेक्शन जाता. सो तांणी म्हणटाची तांणी कशी इंडिया पळयता म्हळ्यार तांकां एक भारी एक नमना एक खुशी भारता विशीं पाका तुका येवची विडियोज आनी पळयल्यार आमकां मोदी आमकां दी म्हणून म्हणची विडियोज आनी थंयची लोकल चॅनल्सान घालका जाल्यार तांकां एक तें धैर्य येयलें म्हण गेलें. मागीर संतोष तुगेले लायफान तूं एक विसरू जायना तिल कसले एक घटना आमगेल्या ऑडियन्साक सांगता असेल कसले आसवा. एक मस्त तशी येता जाता आसता कसं नाही पूण जाल्यार एक असं म्हळ्यार आमी एक विशेष एक प्रयोग करता आसाची की मस्त कंट्रीज आसूं एस्पेशली मुस्लीम कंट्रीज आसूं आशिल्ली जण आसाची कॅनडांत एस्पेशली इरान मोराको टुनिशिया लेबनन इजिप्ट. सो तांगेल मध्ये आमी एक काम सुरू केलां योग ध्यान त्या रितीर आमी तांकां. सो तांणी पुराय सांगचें कसं म्हळ्यार आमकां मुक्ती जावंक इस्लामा सुकून आमकां हे एक वाट आमकां दिसता आसा. सो आमकां हिंदू जावका म्हळ्यार रितीर मस्त जाणां तशी हिंदू हे जाता आसाची वय. सो त्या रितीर तांगे एक्सपिरियन्स जस्ट एक उदाहरण दिता हांव लास्ट मंथ एक अफगानी एकलो आसा जमीर तागेल्या घरा राबिलाव. सो ताण सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तो वॉल स्ट्रीट जर्नलां बरयत आशिल्लो अफगानिस्तान आसतना प्री तालिबान टेक ओवरांत तेदना तो म्हणटा कसं म्हळ्यार सांज सुकूनच हांव मुस्लीम जावन आशिल्लो. मागीर हांव भारतांत आयिल्लो तावळी 4 फावटी भारत आयलो तेदना म्हाका एक नमना एक आय ओपनर शी जाल्लें त्यामुळे इतले नमनाचें एक मोड ऑफ वर्शीप हांगा आसा आनी कोणाले कसं प्रॉब्लम ना तांणी जितलो प्रयोजन करता आसाची. सो त्या पळयले नंतर हांव म्हगेलें इस्लाम सोडलें म्हूण सांगून तसल रितीर आशिल्लो अनुभव आमी तांकां मेळटना तांणी करतना तांणी सांगताची आनी तांणी पुराय तांकां भारताक जावन भारत पळयत आसा तांणी की भारत कॅन लीड म्हणून. आनीक एक एक्सपिरियन्स कसो म्हळ्यार एक आफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटी आसा न्हय अमेरिकन तांगेले मध्येक हिस्टॉरिकली इता म्हळ्यार तांकां स्लेव्स जावन पुरो हाडलेले आनी ताजे निमित्त तांगेले मध्येक क्रायम रेट्स पुरो मस्त चड स्टॅटिस्टिक्स वायज आनी तांकां ब्लेम करूं जाय दिता म्हळ्यार तांकां तशी न्हू तांगेलो कसो म्हळ्यार फॅमिली स्ट्रक्चर ना. सो चेडूवान जल्ल तावळी हांणी कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार ह्या युरोपियन्सांना चेडूवाक विंगड करचें. सो एक जनरेशन कितली जनरेशनाक कोण म्हणून गोतना. सो फॅमिली स्ट्रक्चर कोलॅप्स जाला. सो ह्या पुऱ्या क्रायम रेटा कारण सो थंय एकलो चार्ल्स विलियम्स म्हणून तांगेले मध्ये एकलो एक आसा आफ्रिकन अमेरिकन एटलांटांत ताणें एक सेव द फॅमिली इन्स्टिट्यूट म्हणून सुरू केला. सेव द फॅमिली इन्स्टिट्यूट ताणें सांगता कसं म्हळ्यार फॅमिली वॅल्यूजान तूं समजल्यार आमगेली कम्युनिटी समजता. सो आतां कशें की आमगेलो कॉन्टॅक्टार आयलो तर आमी ताका रक्षाबंधन प्रोग्रामाक आपयलें आमगेले शाखेचे कडेन तो आयलो. ताणें पळयलें फुल्ल प्रोग्राम रक्षाबंधनाक आमी करचे राखी बांदूचे तो पळोवन तर प्रजत तर आमी तागेलो उलोवचें वचनासलो तागेले एक नमूने थोडे सुकून देत आसा. तो म्हणलो ह्या रितीर आशिल्लें कसं न्ही आमगेल कम्युनिटींत आशिल्लें जाल्यार दिस पळय आमगेल ह्या स्थितीन आसता आशिल्लो आतां आमी आशिल्ली स्थित आसा पळय आनी चुकून हे हाजे निमित्त. सो कसो करूं जाता म्हणून तांगेलो आमी कंटिन्युअसली 3 वर्सां फॅमिली वॅल्यूसा विशीं जावन कॉन्फरन्स केलें कुटुंब प्रबोधन आनी ताका घेवन चमकली आमी फॅमिली हे जॉयंट फॅमिलीज पळय आसता न्हू ते कशी आमी राबताची म्हण ताका शॉक कशी तुमी इतले जण राबताची म्हळ्यार विशय आसा न्हय आमकां दोग जाणां राबचें म्हळ्यार भारी कश्ट. सो त्या रितीर तितलें परिवर्तन जाल्लें त्या आमी म्हळ्यार आमगे दोळे येतात आमगेल्या कामा निमित्त इतलें म्हणल्यार परिवर्तन तांगेले थंय समाजान जत म्हणटाना एक मनाक एक खुशी आमगेल व्हॅल्यूज विंगडा दिवन ताजे निमित्त ताका लाभ जाल्ले ताणें आमगेल व्हॅल्यूज होगळसितना आमकां केलेलें काम सार्थक म्हूण सांगून गेलें ना. आनी हांगा कसं हांव तुमगेले आतां इतले वेळ उलयलें तूं कसं दिसता म्हळ्यार आमी हांगा बदलची बांयचे बेबे आमी एक सान वर्ल्डान तूं हांगा हें उलयताची तूं त्या विंगडाल पिच्च्या वचून खेळतास ते एक बदलची एक व्हडूशी. मागीर आतां फ्युचर कसं जालें हें आतां तूं प्रांत प्रचारक देश प्रचारक हें आतां अशीची कसं जालें आतां तुमगेलो आतां रोड मॅप कसो आसा संघाचें थंय. सो एक असं म्हळ्यार संघात ते जबाबदारी त्या निमित्त हे करचें जाल्यार आमी आमगेले देशांत आमी एक टार्गेट सेट करताचे. सो 2025 तूं संघाचे 100 वर्सां
कंप्लीट जाता वय. 2025. वय. सो आम्ही एक संकल्प केला की आम्ही 100 शाख आम्ही कोरका म्हळ्यार एक आणतो त्या एक आम्ही एक संकल्प केला कॅनडान. कॅनडांत सो त्या रितीर एक काम चलतं असं. सो मागीर विंगड लोकली आमी प्रयत्न करत आसाची की हिंदू संघटना एक म्हाका सांगता एक विशय कसो म्हळ्यार हे मेनली हे खालिस्तानी हे बरें चलता आसतना सो हे 2 वर्सां फुडें त्या फार्मर्स प्रोटेस्टा वेळार तांणी मस्त तांणी पुराय करता अशी वय सो त्या वेळार आमी डिसायड केलें कसं म्हळ्यार आमगेलें एक शक्ती प्रदर्शन करचें एक मस्त आवश्यक आसा म्हळ्यार रितीरी आमी एक प्रोग्राम आमी प्लॅन केलेले मेपल तिरंगा कार रॅली. सो मेपल म्हळ्यार ते कॅनडाच फ्लॅग तिरंगा आमगेलो तिरंगा. सो हे मेपल कॅनडा फ्लॅग आनी तिरंगा हे घेवन कारारी आमी कार रॅली करताची खंय खंय तांगेले तांणी म्हणटा पळय तांगेले स्ट्रॉंग होल्ड म्हणून त्या एरिया समेत आमी करताचे म्हणजे सगळं 500 कार फेब्रुवारीचे -25 -30 डिग्री टेम्परेचर आदी 500 कार आमगेले त्या एरियांत पुरा वचून तांणी रियॅक्ट करून तांणी थू करून फातर रुपये उडयले त्या हाका जाल्यार त्या कसं म्हळ्यार तांकां मातशें मारलें. सो ते विडियोज पुरा व्हायरल जाल्ले मस्त. सो ताजे निमित्तान बॅकफुटार गेलीची. सो आमगे त्या नंतर एक नमने गेम चेंजरशी जाल्ले पॉलिटिशियन्स सांगेले टोन चेंज जाल्ले म्हळ्यार हिंदू संघटना जिवंत असूं म्हणून दाखोवन दिले तुमी आमी आसा हांगा म्हणून. सो त्या रितीर एक आमी मदें मदें एक शक्ती प्रदर्शन करचे रितीर आमगेले प्लॅन आणतो असं केदान ते ताची आवश्यकता येता की आमी केल्लो आमी मुखार सुनी करता म्हणलें कांतो असोच. आज ही आमी संतोष प्रभूला उलयलेची. संतोष प्रभू हांगा कानिंगाडचो कोड्याला शिकिलो मणिपालांत इंजिनियरींग करून US आसून ಒಟ್ಟು 19 वर्ष तो फॉरेन आशिल्लो 15 वर्षकी प्रचारक जावन आसून हिंदू स्वयंसेवक संघाचे तुगेले देश प्रचारक कॅनडाचो हागेला इतली वेळ आयकलेल्यान तूं मस्त विशय मेळ्ळा आमकां. आमी एक सान अंतूची आलोचना करता आसताची ताणें थंय वचून राबून काम केलेलें तागेले काणयो आयकतना तितले एक स्फूर्तीदायक आमगेल्या देशा खातीर एक वॅल्यूज दवरून घेवन तो काम करता आस हें आमकां एक लायक एक इन्स्पिरेशन आमकां. संतोष आमगेलो तूं उलयल्याक मस्त थँक्स धन्यवाद.